तशी मी पुस्तके जास्त वाचले नाही, पण एका पुस्तकामुळे माझं आयुष्य बदलतं. आणि ते पुस्तक फक्त हा पानाचं फक्त हा पानाचं. आम्ही 400-500 पानाचं पुस्तकं वाचली आणि आमचं आयुष्य बदललं म्हटलं तर तुम्हाला पटत नाही. जरा गप्पा जोशी जाईल, जरा गप्पासाला सांगा का. तर मी काय म्हणतो, मी जास्त पुस्तकं वाचली नाही, 10 पानाचं पुस्तक, आणि त्या 10 पानाच्या पुस्तकामुळे माझं आयुष्य बदलून गेलं. माझे वडील समाजसेवक, आणि समाजसेवक असल्या कारणाने ते आमच्या घरात महिन्यातून एक नाही तर 2 वेळा अशा बैठकी घेतो. श्री दत्त क्रिएशन ह्या संस्थेत 2 दिसाचो जो थिएटर वर्कशॉप म्हटल्यार नाटक शिकोया हो एक वर्कशॉप हांगा श्री कृष्णा देवळान आयोजीत केल्लो. तेच्या खातीर कालच्यान आमी हांगा आसात. काल एक सेशन जालें, आयज एक सेशन जालें, आनी एक बरो उपक्रम बेजीक नाटका बद्दल बेजीक म्हायती ह्या वर्कशॉपांतल्यान आमी सगळ्या पार्टिसिपंटांक दिली की नाटक कशें करचें, नाटक म्हटल्यार कितें, कशें शिकपाक मेळटा, फुडें संदी कितें, बेजीक थोड्यो एक्टिंगेंतल्यो ट्रिक्स किंवा एक एक्टरान कसो अप्रोच करचो एका रोला कडेन किंवा नाटका कडेन, त्याच्या बद्दल बेजीक म्हायती पार्टिसिपंटांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आनी खूब बरो रिस्पॉन्स, सगळे पार्टिसिपंट एक्टिवली पार्टिसिपेट जाले, बरें सादरीकरण प्रेजेंटेशनूय केलें. आनी खरेंच तोखणाय करता रुपेश बाबाचे आनी दत्त क्रिएशनचे की असो एक उपक्रम तेच्यांनी हांगा म्हापशान केलो. नाटका बद्दल लोकांक जाणीवकाय दिवपाक लागून एक कार्यक्रम करचो अशें जेन्ना विचार आयलो तेन्ना कोणाक कितें शिकयतलो जाल्यार पयलो एक बाबा एक बरो आमकां मनीस लागता जो आमकां कितें घेवन शिकयतलो. हे जेन्ना विचार येयले तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलीं मिलिंद सरा कडेन फोन केलो. सर म्हणल्यार अशे अशे विचार आसा, तुमचे सपोर्ट म्हाका लागतलो. एक वेळ तुमकां हांव कितें आर्थीक मदत ना करीत, तुमचे आमकां गायडन्स जाय पडटलें. म्हाका दिसता जेंच्यांनी म्हाका पयलो माचयेर हाडलो ते मिलिंद बर्वे हेंच्यांनी पयल्या उतराक म्हाका म्हटलें की बाबा तूं सर फुडें आपण वांगडा आसा. अशें जेन्ना कोण तरी बाबा फाटल्यान लोक रावतात तेन्ना अशे हे उपक्रम जे आमी श्री दत्त क्रिएशन आसगांव यांच्या मार्फत हांगा घडोवपाक शकले.